पणजे शारान कांय दिसां सावन दिसून आयिल्ल्या गोल्डन कारींचे पुलिशेंनी चौकशी सुरू केल्या। पुलिशेन डेल्टीन कॅसिनोच्या भांगरा रंगाच्यो सगळ्यो गाडयो ताब्यात घेतल्या आनी येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक त्या गाडयांविशीं म्हायती दिवपाची मागणी केल्या। ताचे उपरांत पुलीस फुडली कारवाय करतले अशें पणजेच्या पुलिसांनी सांगले। इतले मजगतीं एके गाडयेक अपघात जालो। बेसिकली आमकां एक इन्फॉर्मेशन आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। सो तेजे वयल्यान आमकां कळ्ळें की 3-4 गोल्डन व्हेकल्स आसा, गोल्डन कलर्ड व्हेकल्स, कसिनोचे व्हेकल्स ती, आनी तेजेर कोण तरी वायोलेशन्स करता म्हणून। सो आमी ते व्हेकल्स हांगा आमचे पेन्जीम एरियेन लोकेट करून आमी व्हेकल्स हाडले ते सद्या। सो तेजेर आमी कितें आसा ती एक्शन घेतली। लिगली आरटीओक आमी लेटर करपाचें आसा। सो आनी इन्स्पेक्शनाक लेटर करतले आनी ती व्हेकल्स आरटीओक येवन हांगा इन्स्पेक्शन जालें काय तेंचे रिपोर्ट सबमीट करपा लायला। किती आहेत कार कोण ना? सो एक्चुअली 4 व्हेकल्स आसा, ती काल एक एक्सिडेंटान इन्वॉल्व जाल्या म्हणून ती सद्या ना। सो ती रिपेराक आसा। सो 3 व्हेकल्स आमी डिटेन केल्या। सो हेजेर आमी आतां एक्शन फुडली कितें आसा आरटीओक एक रिपोर्ट सबमीट करून तेंचे कडल्यान मागता।